पाली पुनश्च नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां कारकच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्या पाली पुनश्च नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां कारकच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देवळी पोर तुवें उड्याचें रूप घेतला उड्या वयनाक येवन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान व्हरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्या पाली पुनश्च नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां कारकच्या बापा तुझी बुजवण तुझी दाळाय तुझी मोळाय तुझी काकूत तुझं सांगातपण हळीक आमी आशेता सोम्या ह्या वेळा तूं आमच्या सांगात आसाय आमकां मेळोवंक आयलाय तुका सांगोंक आयल्या तुझे कान बुजवण आशेन आमकां आणि तुझे उतरा आम्ही आज घेता सोम्या खंडीत जाऊन सोम्या जायते जण आम्ही चिंता आम्ही जाणारी जायते आम्ही शिकल्या जायते बदल काय असा सोम्या ते सगळे तुझे म्हणून आम्ही विसरल्या जाल्यार काहीच फायद्याचे नाही ते तुवें दिले सोम्या तुझे जावन आसा तुझ्या वर्ता जिवितान आमकां ते पाव केले जावन आसा ह्या खातीर आम्ही कालतेपणांत आणि बरेपणांत बऱ्या मनांत तुका लागीं सरोंक चड आनी चड बाबा कितले देवान आमकां चड दिला तितले वर्त्या मापान आमी देवाक लागीं सरत जाय ताच्या बदलाक आमचे ते असलो अहंकार काडून आमचे ते हाम भाव काडून आमचे ते असले इगो काडून आमी देवातान पयस वयचे न्ही त्या खातीर तो म्हणटा आमचे म्हजे लागीं येयात म्हजे सांगात एक जावन रावात म्हजे सांगात एक जावन रावल्यार यथेश्ट फळ तुमी दितले त्या खातीर तुजे गोडसाण साकोंक आमी तुज्या लागीं सरता लागीं सरता सोम्या साता तुजी गोडसाण तुजे संगी रावून विसरता जी गोडसाण संतोष जाता आमी घेवन तुजे दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान
दोनच्या. Lord, you are my shepherd. Lord, you are my refuge. Lord, you are everything to me, everything. Without you I am nothing, Jesus. In front of you and with you I am everything. I am dust of dust like John of the Ark. I say I am dust of dust, but with your help, Lord, I can be a mighty warrior. त्याचप्रमाणे जम्याच्या वरच्या आधारात सोम्याने सगळे बरोबर मेवकाने आमच्या जीवनात घेऊया आणि तो समय जो आमका आधार दिता ते आम्ही घेऊया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या समोर आम्ही आसा लागीं सरताव साकोंक तुजे गोडसाण. तूं नासतना जिवन ते रिते, तूं नासतना जिवन ते सुखीदार. त्या देखून सोम्या आमकां तूं जाय, सदांच जाय. आमी थोडे पयस गेल्या जाल्यार परत आमकां तूंच जाय सोम्या. कितलींशीं जाणां पयस वचून आसात, नाना तरेची पाश्चात्य राष्ट्रां गेल्लीं जायतीं जाणां ताजे आवय बापाय म्हणटात आमच्या भुरग्यांक सांगल्यार समजना, आमचे भुरगे आमी सांगलें आयकोंक तयार ना, थंय कोण कितें करता. वय इजी वे ऑफ लायफ, इजी वे ऑफ लायफ. तशें जाल्यार जिवनाक सोम्यान आमकां आपोवना. सोम्यान आमकां म्हणलें आसा तुमी म्हजे फाटल्यान येशात जाल्यार खंडीत जावन तुमचो कुणीच होवन येवंक जाय. तें जिवन तितलें इजी न्ही पूण तशें जाल्यार जिवन तुमी जियेल्यात जाल्यार अपुरबायचें जिवीत तुमकां मेळटलें. वी ओनली ट्राय फॉर टेम्पररी हॅपीनेस, टेम्पररी प्लेजर, टेम्पररी पोजिशन, टेम्पररी प्लेसेस. पूण शाश्वत परमनंट जॉय, परमनंट लव, परमनंट हॅपीनेस इज इन यू लॉर्ड. तुजे तें आसा सोम्या आणि ते तूं आमकां दिवच्याक आसाय. तकले बघुया, आराधन करया, नमस्कार करया, सोम्याक वंदुया. आराधना वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. सोम्यान म्हळें एकच उतर, म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकचे ना. विदाउट मी यू कॅन डू नथिंग. सोम्याचें उतर तें. सोम्याचें उतर तो म्हणटा जाल्यार ताचे सांगता आसतना आमी भोव वापरपायतर आमची जिवन जियोंक जाता म्हणलो अर्थ ताणें आमकां दिला. तो नासतना आज आमी सबार जाण जियेतात. जायतीं जाणां म्हणटात म्हजो पूत आयकना, म्हजी धूव आयकना, ताका भक्त ना, ती आतां एक नास्तीक बरी जाल्यान. विदाउट मी यू कॅन डू नथिंग. पोर म्हणसो बरो आसलो फादर, आतां कितें जालें म्हण गुतूना. देवा वयर ताका पातयेन येना. देवाक तो देवा वयर रागार जाता. तरणाटो एकलो म्हणा लागलो, देवा विरोध केला, हांव देवाची निंदा केल्या. हांवें म्हळें एक घडी भर उबे राव. कोण तूं? लुसिफेराचो पिलो घेवन येसाल ना. कोणे सांगतना कोणे सांगची तुका इतळ वड करून घेवना न्ही. तुज्या आवय बापायन सांगलें आयकलां घेवन येसाल.
मोगाच्या भावना बेणीनो खूब सारी सो सक्रामेंत भोव अपुरबाय सो सक्रामेंत खूब सारीच्या सक्रामेंतान तुझे अहम कितलो अहंकार आसा तो सगळो तुवें काण उडोवन सोम्या मुखार येवचें जावन आसा. त्या देखून जायत्यांक आमकां कोणाक सेकेल येवंक जायना. आमी हेरांक बिलिटल करता, हेरां आमच्या उण्याची म्हूण चिंता, हेरां विरोध उलयता, आमच्या भुरग्यांक हेरां मुखार कंपेर करता आनी म्हणटा म्हजे भुरगें बरें, तो थंय पावला, वो हांगा पावला. विदाउट मी यू कॅन डू नथींग. उडासाक दोरा मोगाच्या भावान आनी बेणीनो, विदाउट मी यू कॅन डू नथींग म्हणटा स्वामी जुवांवच्या वांजाला 15 अध्याय. त्या देखून आज साहित्य आमी आपणयलां तर तें ताच्या द्वारी ताच्या बरोबर आसूं. ताणें दिल्ल्यान, ताणें दोळे उक्ते केल्ल्यान, ताणें आमची वाट सलीस केल्ल्यान, ताणें आमची वाट उक्ती केल्ल्यान बायबल म्हणटा म्हज्या बापाचे हात तितले मोठवे न्ही, म्हज्या बापाचे हात बारीच लांब आसात. त्या देखून तुजो हात हांवें लांब केला, त्या देखून तुज्या हातांनी हांवें भरला, तुज्या जिवनांत हांवें भरला. तुका तपून जावंक न्ही. म्हाका थंय येवन सगळ्यांक मेळोंक जाय नासलें की ती तुज्या हातांनी हांवें दिला. म्हाका येवन हर एक लागी तांच्या कश्टांक गरजांक पावोंक जाय नासलें देखून तूं म्हज्या बापान तुज्या हातान दिला. त्या खातीर स्वामी म्हणटा एक शेळें गोप उदाक म्हज्या भावाक या भयणीक तूं दिशी जाल्यार तें व्हरतें. म्हज्या भावाक या भयणीक तूं बऱ्या नदरेन बोवापुरबायच्या नदरेन तूं पळयताय जाल्यार, ताका गांवरावान लेखताय जाल्यार तूं भागी. त्या देखून आमचें मिसांव श्रेश्ठ. जायते जाणां म्हणजे सगळें रिलीजन एकच न्हय, एकच जाल्यार तुका ह्या रिलीजनांत आसा. ह्या समर्थेक ह्या क्रिस्तांव जिवनांत तुका एक चॅलेंज आसा, तुका एक पंथन आसा. सोम्यातावन हांव जें कितें घेतलां, देवातावन तें कितें हांवें घेतलां तें म्हजे इतलें आपूण जावंक न्ही, वायटाक वापरूंक न्ही, बरें करूंक. त्याच देवाचो हात हांव, त्याच देवाचो पांय हांव, त्याच देवाचो दोळो हांव, त्याच देवाची कूड हांव. ताचे बरें जावच्याक टू बी परफेक्ट हांवें म्हजें पैन सुरू केलां. त्या देखून म्हज्या भावान भयणीनो, मातयेचो सुवांजेर आमकां बोवा पुरबायतारा म्हणटा भियेनाकात. जें कितें खावचें, पियोवचें, जेवचें, न्हसचें, पांगुरचें, म्हज्या जिवनाक कितें जाय, भियेनाका. चिंता करून तुवें कांयच करच्या बरें ना. त्या देखून स्वामी म्हणटा फाल्यांची चिंता फाल्यांक आसून कालचें खंत काण बसनाका. ताच्या बदलाक आयचो दीस देवाक आर्गां दी, देवाचो उपकार बावड आनी तो दीस बऱ्या तरान जिये. पूण आमचे मेजॉरिटी 95% ऑफ अस डोंट लिव द प्रेझंट. त्या देखून आज आमकां सायकॅट्रिक चड जाल्यात, कावन्सिलरी चड जाल्यात, प्रॉब्लेमाय चड जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार वी आयदर ब्रूड ओवर द पास्ट or just a plan which is not in our hands the future. आमच्या हातांत तें ना जाल्यार कितेंगी हांव जाता काय, तें करता काय, म्हजे भुरगे अशें जाता काय, रावळेरां बांदतात मोगाच्यान. खोसलोन पडलें जाल्यार खंय आसात. पळयलां आमी ह्या दिसांनी. पूण शॉर्ट मेमरी ही 1 दीस 2 दीस तांकां जाल्ले बरें, म्हाका जायचे की म्हाका जावचें ना, जावचें नाका, जावचें नाका. पूण हंकार येनाका, तशें जावचें ना. ही कुणां जावन आसात तुजें जिवन बरें करूंक. ताच्या बदलाक आमी चिंता थंय जालें, हांगा जालें, आमी सेफ. आनी एक आतांच्या रिपोर्टा प्रमाणे आनी एक सादारण 25 वर्सां सेफ रावयात म्हूण सांगलां. पूण आमच्या हातान ना. पावस येवचो ना. बारीत बारागाला येता म्हणलो ह्या वर्सा इतलो पावस आयलो. तुज्या आनी म्हज्या हातान कांय ना. बेश्टें उलोवचें.
पण आमकां दुसरें काम ना न्ही त्या देखून सोम्याच्या हातांत आसा तें सगळें सोम्याचें आसा त्या देखून सोम्यान म्हणलें उतरां आमी नियाळां काडलीं जाल्यार कालची खंत कर बसनाका फाल्यांचे चिंता कर तुजे जिवन विबाड करिनाका आज चिंत आमी सर्वांनी कितें करचें म्हळ्यार आमकां एक टायम आसा आतां आमचे आतां ही एजींत आसा आमी सदां लागपाक ही एजीर आसतना आमी एकच पाटल्यांचे फाटी म्हाका तें करूंक जावना न्ही गी हांवें करी येता आसलें न्ही गी ब्रूड ओवर तेन्स आज कितें करूंक जाता तें कर आज सुरू कर ह्या वेळार सुरू कर त्या खातीर सान फ्रांसीस आसीस म्हणटालो टिल नाव वी हॅव डन नथिंग लेट अस बिगीन अगेन माय ब्रदर्स म्हणजे भावानो येदोळ आमी केलें कांयच ना आमी पुंज येयल्ले मात्र फ्रांसीस आसीन पुंजो ना त्या देखून ताका सांगूंक भारी इजी जालें कित्याक म्हळ्यार ताका तें पडोनूच वचनातलें म्हजो देव आसतना म्हजो सोमी आसतना म्हाका कांयच भिरांत ना म्हणटालो तो त्या देखून ताणें केन्नाय पुंजोंक तो वचोना पुंज येल्ल्यांक तें सांगूंक भारी कश्ट जाता वी हॅव डन नथिंग लेट अस बिगीन अगेन म्हणटाना म्हजें मन आनी भयणीनो आमी फाटल्या जिवनाक वेचें तेंच वस्तूंचें तेंच करचें कुंकडां बरीं माड्याच्या काट्यार वस्तून नागपूर धरून गावचें हे रेवळा म्हणटा वी नीड टू हॅव देअर फार सायटेडनेस म्हजें जिवन आज म्हाका देवान दिला फाल्यां म्हाका कळीत ना आज हांव जियेतलो फाल्यांचें हांव ना म्हणना देवा तूं कितें निर्मिताय त्या प्रमाणे हांव येता म्हजें इतल्या की म्हजी सकत म्हजें बळ फाल्यां हांव निद्रेस्त जायना आळसी जायना तेच्या बदलाक हांव तुजे सांगता आसा हर एक वेळार हर एक घडये म्हणल्यार बरी हांव तुजे सांगता आसा आत्म्या म्हज्या तूं आदीस जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या तो कंट्रोल आसचो देवाक मात्र तुका आनी म्हाका न्ही म्हाका आसचो कंट्रोल इतलोच देवा सांगता एक जावन म्हजो आत्मा म्हजी कूड म्हजें जिवीत म्हजें जिणें बरें करूं तितलेंच वायट करच्याक न्ही जायती जाणां आमी थोडे वायट चिंताव हेरांक वायट जायचें हेरांनी सत्यानाश जायचें म्हण चिंताव दॅट इज व्हेरी व्हेरी रॉंग एटिट्यूड्स त्या देखून सोमी म्हणटा आयचे खंत आजीक पुरो आज तुका कितें आसा तें मात्र पुरो फाल्यांचें तुवें चिंतचें नाका आदलें तुवें तुज्या मोतींत हाडून कांयच करूंक जायना फाल्यांचें तुज्या हातांत ना सोम्याच्या हातांत आसा त्या देखून तो म्हणटा विदाउट मी यू कॅन डू नथिंग बट म्हजें सांगता सगळें तुमी करूंक शकतले आतां आनी तसलो संबंध आमी जोडूंक जाय जें कितें कोण कितें सांगता कितें जियेता तें तांच्या प्रमाणे जियोन दी आमकां दिल्लो एकच एक वर्त संदेश सोम्यान जज नॉट अँड यू विल नॉट बी जज लेट्स नॉट जज एनीबडी कोण कितें करता कसो आसा ती कशें जियेता तें समर्थ चलता गे इगर्ज माता चलता गे देरेबालच्या इगर्जेंत 5 वर्सां उपरांत लोक आसतालो गे बीच्या इगर्जेंत भुरगीं आसतालीं गे ह्या लोडसीस काळा भुरगीं आसतालीं गे सांत अन्ना दैविकागोच्या रेतीर मंदिरांत लोक आसतालो गे जेवण हाडल्यार जेवंक लोक आसतालो गे म्हूण आमकां ती गंत नाका ताका कळयता सगळें तो करता येद्दोळ ताणें सोलोन वेला आणकी सोलोन व्हरता आनी जें कितें केंच्या तरान मांडून हाडी जाय तें सगळें तो करता आमी आमच्या ल्हान मोतींत तूं थंय गेलोय गे तूं हांगा गेलोय गे तूं थंय गेलो जाल्यार म्हाका उणो जातलो थंय आयलो जाल्यार म्हाका सट जातलो नथिंग युनिवर्सल चर्च तुजी गांठ आनी म्हजी गांठ न्हय आमी चिंतिना ह्युमन बिईंग्स मनशां सैमी आमी चिंतिना मोजें म्हणटा मोजें न्ही तें सगळें मीस हांव सोम्याचें सगळें भूंय सोम्याची क्लॉइस्टर मोजें आनी तुजें आस्त न्ही आमी उणेपणान तुवें थंय वचून वचो तुवें हांगा येवन वचो तूं मजत हांगा येत्ते दीस हेजे हांगा या बर थंय वचोंक ना हें सगळें आमचें कंडिशन आमी आमचें उणेपण तें पक्का उणेपण खंय वचा तुमी आमच्या देव मंदिरांत तुमी पळयलें म्हाका बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार तुमी ये नासतना रावा आमचें 10 वरांचें मंगळाराचें सर्वीस सुखाना आमचें 10 वरांचें बुधवारचें सर्वीस सुखाना आमचे विनवणेचे मागणे फाल्यां सकाळीं 9:30 वरां सुखाना शुक्रारची रेतेर तुमी ये नासतना रावा सुखाना दॅट इज
वेअर द फ्रीडम तुका एम्पल ऑपॉर्च्युनिटीज देवान दिवचे आणि ते आम्ही सादर करचे. कोण तसो उपाय घेता येऊन दी, कोणी येऊन दी, कोणी वचून दी, कोणागे थंय वच हांगा वच थंय येनाका हांगा येनाका म्हणून आमकां अधिकार ना मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमी दडबडी उणें पण तें दॅट इज आवर लिटलनेस. आमी चिंतिना आवर लॉलेस, दॅट इज लॉलीनेस न्ही, लो एटिट्यूड्स. तें करनाका हें करनाका तें गेल्यार जायना हांगा गेल्यार खंय वच पूण देवा लागीं वच, खंय वच आत्मीकपण सांबाळ, खंय वच देवाचपण सांबाळ, तुका बरें जाता ये माग माग. त्या देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी चड तकली आटोवंक वयची नाका. आटव्यान तकली हाच्या लागीं ताचे सांगात एक जावन जियेवया, ताचे सांगात रावया. आत्म्या म्हज्या हातूं अदेस जायनाका, पातये म्हजे सांगात एक जावन जिये. सगळें हेर सगळें म्हजो बाप करतालो म्हणटा स्वामी, हेर सगळें म्हजें बाप करतालो. वैसम्या वैसम्या हेर सगळें तुज्या बापान केल्लें जावन आसा, आमचें थंय केल्लें जावन आसा. आमचें परिवर्तन सोम्या त्या दिसाक आमी जियोवच्याक आनी संतोशान भरच्याक, वजें काडून ओन व्हरच्याक न्हय. आमी जायतीं जाणां कितलेशे बडी चिंताव आमी वजें ओन वचो पूण परतून आमच्या तकलेरूच आसता तें वजें. कांय सोडून जाल्या क्षण इमिडिएटली आमी अनरेस्ट, एंग्जायटी, डिप्रेशन, डिजेक्शन, निरासकपण, लॉनलीनेस हें सगळें आमी खाण घेवन तें वजें वोवन आणखी बागवोन फिजिकली बागवोन जावंक पुरो, मेंटली जायतीं बागवल्यांत आमी मोगाच्यान. त्या देखून मेंटली आमी बागवलीं जाल्यार नीट जावच्याक आमी स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग जाय जाय. स्पिरिच्युअल एनर्जीचो उजो उपजय जाय, स्पिरिच्युअल उजो आमी पेटय जाय. आनी तेन्ना तकली बागल्ली चडाय आसली सगळी नीट जाताली. केन्ना ती ऊब येता, आत्मीक ऊब येता, देवाची ऊब येता, सोम्याचो मोग येता. तो मोग येता आसतना आमचे तकले बागोवन उरचे नात. त्या खातीर सोमी म्हणटा घन करिनाका, चिंता करिनाका, फाल्यांचें चिंतून तुजें जिवान बिबाड करिनाका, कालचे विशयांत चिंतून तुजो स्पिरीट आसलो उणो करिनाका. जायते फुडें आमी संतोशान आसाचें म्हण चिंता. कोणी कितें म्हणटा काल तुवें तशें केलें न्ही, पोर तुवें तशें केलें न्ही, करून निवडना, तुका कितें प्रॉब्लेम. सौम्या सांगता ती आसा, सौम्या सांगताली. त्या खातीर आसा ते कुमसार. हर एक फुडें आमी कुमसारा वेता आसतना मोगाचें न्हू आमची ह्युमिलिटी आमी सोम्या मुखार प्रगट करची, आमचे खाणी जोपान करचें. आज ह्या वेळार कितेंय तसलें अहंकार आमचे थंय आसा, हाम भाव आसा, तसले गंत बेजार आनीक आयकल्यार म्हाका ती सोडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार गंत बेजाराय कालच्या विशयान चिंतचें, फाल्यांच्या विशयान प्लॅन करचें, म्हळ्यार नेगेटीव प्लॅन करचें, चिंतचें, व्हडलें चिंतून बसचें. हें सगळें आमच्या आत्मीक जिवनाक मारेकार. हे आत्मीक जिवनाची सबाय उणी करता, आत्मीक जिवनाचो संतोष उणो करता, आत्मीक जिवनाचो उल्हास संपंदारान उणो करता. त्या खातीर सोडा तें सगळें सोम्याक सांगा. एके तरेचें कन्फेशन करा सोम्या कडेन ह्या वेळार. एके तरेचें कन्फेशन करा. उपरांत तुमकां टायम मेळटा आसतना वचून बरें कुमसार जावेत. कुमसारची एक पयलें स्टेप जावन आसा हें आमी दूख भोगचें. वय सोम्यान दिल्लें तें वर्तें जिवीत आमी जियोना. सोम्यान आमकां आपयलें तें वर्तें जिवीत आमचे कडेन घेवना. सोम्यान आमकां आपयलां बरो नमतो बापाचें जिवीत जियोवच्याक, पूण आमचें अर्दें कुरें जिवन आमी जियेलां. फकत सवालां तें घे, हांगा घे, तशें घे, अशें घे, अशें कित्याक करचें, तशें कित्याक करचें, तें कित्याक करता, तो कित्याक करता. सोड तें, सोड. कितेंय करून तूं कितें करताय तें तुजो आनी तुज्या सोम्याचो संबंद बरो कर. तूं आनी तुजो सोमी उरलो कितेंय करूं दी. माग ताच्या खातीर, माग तितलेंच, मागीर खंयचें नाका. तोसो आसल्यारय तो बरो, तोसो आसल्यार म्हणून तुका हक्क ना. whatever he may be, he is good. No, you can't say. The first premise is wrong. Whatever he may be, who are you to judge him? Who are you to judge her? No. होय जवान आणि बेणीनो, बोवापर बायतारान आमचे जीवन आमी सोम्याक समर्पित करया. गाव्यात हें गीत. आत्म्या
तू अधीर जायनाका काय मिळेनाका आत्म्या मोज्या तू अधीर जायनाका काय मिळेनाका विश्वास तुझो दवर सोम्याचे तुझ्या सोमे तुका रातलो हे तू जणाचा काजळा तुला कोणी सोम्या तुका उजव्या हातात उकळत मोज्या अधीर जायनाका काय मिळेनाका मोज्या तू अधीर जायनाका काय मिळेनाका सोम्याच्या जीवनात आम्ही पळयले जाल्यार सोमीन आमकां रगता आनी पसता पळय आमच्या भावन आनी भयणीनो आमकां रगतालो पसतालो आसा एकलोच पूण आमी कितें करता आमी बरी भोंवडी मारता आमी संवसारी राटावळी नेडे नेडे गोंवता त्या देखून आमची खंत बेजाराई चड जाता त्या देखून आमी काणूचे वजे चडायचे जाता पूण तो म्हणटा म्हाका गणीत आसा तुका कितें करी जाय म्हणा पिये नाका तो दुस्मान कितें करता काय हें कितें करता काय ताचे विशयी कितें करता पूण बरी जिणेची तुवें नाका जाल्यार वायट करना तुवें नाका जाल्यार दोगां देवना तुवें नाका जाल्यार रीण काडना आज हांव ताका दिना म्हणा जालो तो कितें करतालो ते कितें करतालो त्या देखून न्याय नितीन चल बऱ्या तरान चल त्या दळा तुजी ते असली सोबाय वाडटली सोबाय त्या सगळ्या प्रकृतीक दिल्ली त्याच देवान तीच सोबाय तुज्या काळजा भितर भोगोवंक देवान तुका दिल्ले आपोवणेके भायली सोबाय वरती आमकां न्हय पूण भितरली सोबाय बरी आसा तर भितरले जिवीत आत्मा बरो आसा तर भितरले काळीज बरें आसा तर खंडीत जावन तुज्या बायलो सोबायचो संतोष तूं साकोवंक शकतलो म्हणटा स्वामी त्या खातीर तो म्हणटा पळया कसले रंगांती नटयल्या त्या किराची गोड जांगुरती मोग जांगुरती सुकणे जांगुरती सावजां जांगुरते रूख जांगुरती झाड जांगुरते तण जांगुर हर एक ह्या संसारची जिवी त्या प्रमाणे देवान सोबयल्या तर तुका तो सण सोडटालो की मनशा किरकोळ मनशा तूं चिंतून 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 कितें करूंक शकतालोय अकरेक वयचे त्या सपना भितर त्या खातीर जेजू म्हणटा तुजी चिंता सोड आयचे जिवान जिये हांवें तुका दिला हो दीस देवाचो व्हरतो दीस बऱ्या तरान करसी आपुरबाय तरान करसी तुमी हांगा आयल्यात भोव बरें देवाच्या व्हरत्या आदारांत जियोंक देवाचो व्हरतो अनुभव करूंक आयल्यात जायते जाणांक आमकां अवकाश आसूं आमी येवना तांचे विशयान आमी कांय फिकीर करून कांय फायदो येना कित्याक म्हळ्यार ती हांगा नात आयिल्ली तुमी भागी कित्याक देवान तुमकां आपयलें देवाच्या व्हरत्यापणाक तेंच पवित्रपण बघोंक देवाक लागीं सरूंक देवा सांगात एक जावंक एकली स्त्री म्हणा लागली फादर इतले वर्सां म्हाका ती कळीत जावना आतां म्हाका कळीत जाता कित्याक जायते शिकोण म्हाका मेळटा जायतो बायबल हांव वाचता एका वेळा काळार हांवें बायबलच बरो न्ही म्हूण एका मनशा सांगलें आजुनी म्हज्या काळजान बघता म्हणटा ती म्हज्या भावनां भयणीनो एका कारणा खातीर आमच्या देवाक आमी नेकार केला जावंक बरो आमच्या बायबलाक तसलो खरो अर्थ आसलो जाल्यार आमी हेरां म्हाका तकली तकसून आमचो बायबल कॉन्ट्राडिक्टरी म्हळ्यार जावंक बरो आमकां इतले देवाचे वर्तेन देणे ताणें दिल्ले आसता देवाचें बरेंपण त्याचो सोम्याचो मोग उखोवन हेरांक दाखोवचे सन्निवेश मेळटा आसतना आमी अर्दे कुरे पियान म्हणल्या बरें आमकां कित्याक जाय ह्या समाजान हांवें कशें तशें दाखोवंक जाता कशें सोम्या विशयान उलोवंक जाता कशें सोम्याची आशिर्वादां हांवें उलोवंक जाता म्हणल्यार बियान हांवें ती भितर धरल्या नंतर तें बे तात्कालीक म्हूण चिंत आनी तें काडून उडय तें बेयान बसनाका सोम्या सांगात एक जा ते सोम्या सांगात तुवें एक जाता आसतना सोमीन तें तुका दाखयता ती वाट त्या खातीर म्हणटा तुका रचलोलो सोमे तुका सांबाळटालो रचलोलो सोमी तुका सांबाळटलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो मोराची कुडकी विद्रंगाक कोणे रंगांगी
कोणे सोबैला अज्ञा मुजा तू आगे जायना का काय बियेना का अज्ञा मुजा तू आगे जायना का काय बियेना का. सोम्या सांगत असताना काहीच भिवची गरज ना. त्या सुकण्याक साव सांगतो दिता ते म्हणून आम्ही उगेत रावंक जायना, वगेत बसोंक जायना. कित्याक मनशाक जबाबदारी दिल्या, ती जबाबदारी बऱ्या तरांची येवंक ताणें दिल्या. तुजे कडेन आसतना घोटाळो, तुजे कडेन आसा म्हणून जायती दुमडी, तुजे कडेन आसा म्हणून जायत दरबार, मेळिल्ल्या फाटल्यान वयचे, मेळिल्ल्या पयशे उडोवचे, मेळ्यांत आमी इनवॉल्व जावचे. सोम्यान या बापान तें बरेंपण तुका दिलां तल्याक न्हय, तुका आसा म्हणून तूं मेळिल्ल्या बरी तुजे जिवान विबाड करिनाका. बऱ्या तरान जिवंक दिलां, जायत्या बऱ्या तरान तुजी सेवा विस्तारोवच्या दिल्या. ना तर कितें फायदो. हांव म्हजे इतल्याक देव समेस्तांक म्हळ्यार कांयच फायदो ना. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, आमचे जिवन वर्त्या तरान जियोंक ताणें आमकां आपयलां, बसलां. खंडीत जावन आमचें जीवन मुखारसून व्हरच्याक ताचे सांगात आमी आसतना, ताचे सांगात आमी रावतना, ताचे सांगात आमी जियेत आसतना, ताच्या ओटूक आमी मेटांक दिवन मुखार सरतना यू कॅन डू एवरीथींग म्हणटा आमचो समय. विथ मी यू कॅन डू एवरीथींग. फळां बरें जावच्याक पळया ती सुकणी अंतराळा वयली. कशी वाटता ते बोला. भाद्रपेच्या जीवनात आम्ही पळयले जाल्यार खंयच्याय लौकीक संगते विशयान तो मेते जायनातलो, खंयच्याय लौकीक वस्तू विशयान ताच्या बायोग्राफीन बरयलें आमकां पळोवंक दिसना. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें म्हज्या सुमेचो मोग म्हजे थंय आसल्यार दुसरें कांयच नाका. म्हज्या सुमेचो मोग म्हजे थंय ना. देर इज अ बीग वॅक्यूम. वॅक्यूम म्हळ्यार खाली जागो. तो भरच्या खातीर आमी ते ह्या संवसारी वस्तू कितले भावना, थोड्याक आमकां कितले गॅजेट्स जाले भावना, कितले वस्तू आयले भावना, मेळिल्ले हाडून रास करचें, भरचें कोणा भरचें गे देवाक. पूण भाद्रपेच्या जिवनांत बरयलें कांय ना. एक बारीक सो एक भांग मागीर खंय एक ल्हान काटलें आहलें म्हणा, तितलेंच. मागीर ताचें जिवन आसलें हें सोम्या सांगता. त्या आलतारी वयर, त्या आराधनांत त्या भुरग्यांक आशिर्वाद दिवच्याक, त्या भुरग्यांच्या तकलेर हात दवरून मागच्याक, तांकां बरें कर देवा म्हण मागचें. देवा तांकां बरें कर, तांकां जाय जाली बरी भलायकी दी म्हण मागचें. आनी त्याच सोम्या सांगता घंटा घातल्यान म्हण करसूचें. त्या कुमसारीन बसचें, तांची पातकां बगसूचें, एक म्हणल्यार बरी आत्मा नितळ कर देवा लागीं धाडचो. आनी एक दोळ तांची पातकां उरलीं आसा तर तांकां रिमायंड करचें, आनी तुज्या पातकां तुवें सांगन आसा सोडलां हें पातक तूं वळखून घेवन बरें कुमसार जा म्हण तांकां सांगचें. तशें सगळे मनशाक नितळ करच्याक एकलो पाद्रे पियो जियोनी रितोंदोन ताणें केल्ले तो वावर, ताणें केले ते अजपां, ताणें केले ते वर्ते कामां, त्या पाद्रे पियेचे जिवानच वर्ते प्रेरीत हेरांक जालें. त्याच प्रमाणे आमचे जिवन प्रेरीत जावच्याक आमी खंत बसल्या जावचें ना. सुडाळ संतोशान भरलेली, मोवळान भरलेली, दायळान भरलेली, खाकुतीन भरलेली क्रिस्तांव आमी जाले जाल्यार खंडीत जावन तें जावन आसा वर्ते निदर्शन. हेरांक क्रिस्ताचो मोग सागच्या खातीर क्रिस्त आमच्या थंय येता म्हणल्यार की रुजवात मोगाच्या भावना भयणीनो. त्या देखून
आमच्या जिवनात आसले पांटे कुंटे सगळी साफसफाई करूंक जाय ते कान बरें जिवन जिवोवंक सरळ जिवन जिवोवंक कालते जिवन जिवोवंक धीर सिंपल जिवन जिवोवंक सौम्याच्या वरत्या आदारान होंदो जिवोवंक स्वामी म्हजो आसा तो आसतना भिवची गरज ना आयचो दीस ताणें म्हाका दिला बऱ्या तरान हांव करसिता कालचे आनी फाल्यांचे तें ताच्या हातांत आसा कालचे तो कितें जाय त्या प्रमाणे बरें करून म्हाका मुखार सरून वाट दितलो फाल्यांच्या जिवनाक जाय जाल्यार मेटां काडूंक तसो स्वामी म्हाका शिकयतालो म्हणलें चिंताप घेवन न्हेसणा विशयांत काना विशयांत जेवणा विशयांत कणकरच्या बदलाक थोडो वेळ एक्स्ट्रा स्वाम्या लागीं आमी करसुया चिंता कित्याक करची तुमी कशी वाडटात पळया ती फुलां शेतांतली शेतांतल्या तणाक जर देव अशें न्हेसयता न्हेसोवन सोनाक निसर्गेचो बापय तुमकां आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका सगळे आमी दिंबेर बडया मोगाचे आमचें समर्पण सुम्या थंय सुम्याच्या वते जिवनाचेर आमची नदर आमी घालुया सुमी आमकां दिता तें समाधान वर्तें जावन आसा सुमीच्या बरेपणान आमी बरया सुमी आमकां आपयता वर्त्या जिवनांत भागीदार जावच्याक तें वर्तें जिवन भागीदार जायचें तर आमचें तें आसलें मेळ्ळेपण आमी काण नितळ करच्याक सुमेच्या अमली रगताचे वर्ती ससाय मागोवंक जाय सुमेचें अमली रगत आमकां धुवन काडटा ताचे आशिर्वाद आमकां पुरो खंयचे ते आशिर्वाद केदळ आमकां मेळटा कितें मेळटा त्या विशयान आमी फिकीर करचें नाका ताच्या आशिर्वादांनी आमी सदांच बरी क्रिस्ती जिणी जियोवंक तो आमकां पावो करून दी आमचें तें आसलें हर एक उणेपण काण नितळ करून भरती करून दी देवा बरेंपण आनी ते समेचें वर्तेपण आमी बघया आशिर्वादाक आयकी चड आनी चड करून बरी खरी चिणी जिवीत जिवंक आनी तुवें दिलें सर बरेंपण आमी बगोवंक आनी हर एक दीस तुका समर्पीत करून त्या दिसा खरो संतुश्ट जावच्याक आमकां वर्त्या कृपेच्या देण्यानी तूं भर जो जियेत आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससना आमेन.
कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पावस जावचे खातीर देवा तुवें कापुजीन याजक संपाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केले तुज्या विनतेन कितें हांव वत्र करून मागता एक कृपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियोवचे आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय माग आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळचें कर पाद्र पियो तुजे लागीं आमी विनंती करून मागता सगळ्या रेतीरी मंदिरांक आमच्या प्रार्थना मंदिरांक खंय सकडी देवस्थान चलता थंय सकडी जायते जाण आडकळी घालूंक तयार जावन आसात असल्या संदर्भांनी सोम्या तांचे कळसां मोळय तांकांय तुजो मोगाचो अनुभव एका एका रितीर करच्याक आनी कितें जक्कडी नाका जाल्यार अन्नाडीपणान ते प्रत्येक तरान घरांक उपात्र दितात आनी आमच्या दैविक रेतीरी मंदिराक कितें ते जक्कडी जायत्या त्या शब्दाक म्हणल्या बरी तो सावंड येता म्हण कितलेच जाण उपराटोवन येणे तेणे नाका जाल्यार कंप्लेंट करतात तांची कंप्लेंट रावय पाद्रे पियो हर एक कडेन तूं येता आसता तुजे कडेन मागले तुवें ना म्हणून हांवें परत परत मागता तुजे कडेन आमकां थोडे फावटी विसर पडली त्या खातीर परत परत येतात सांग बरो कळमेन नासतना मागतालो पाद्रे पियो केदळा म्हणून सर ते रावना तेदळा म्हण सर म्हजें मागणें हांव तुजे कडेन मागचें सोडचो ना म्हजे भावन भयणीनो मागे आमी कोणेय बंदड घालूंक न्हय कोणाक पात्र दिनासतना आमची कार्यां बऱ्या तरान करता आसतना हेरांच्या मसरांत हेरांच्या अणवेपणांत हेरांच्या अंधपणांत तांणी आमकां दिवची सगळी पिडापीड आमकां दिवचे तोंदरे संपोवन तरा रावच जायत आनी आमी मागत जाय मागाच्यान आमच्या वैयक्तीक मागण्यांत घरच्या मागण्यांत एक नामान मरे मागा ते कसले अडकळी आमच्या मात न्ही जायत्या रेतीरी मंदिरांक असले अडकळी येवन आसात लोकांचे हेचूर आवाज आयलो हालो म्हूण आयलो जाल्यार फोन करतात कंट्रोल रुमाक पाद्री पियो पळय तें पळय तूं कित्याक तूं पळय नाय तुजे कडेन मी मागता तुजे कडेन मी विनंती करता आमकां आसा तुजो मोग खंडीत जावन तो रावयतलो म्हणल्यार बरोवशान तुजे लागीं हांव परत तर मागता आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशितांव तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिया कृपया मरिले समजे सांगता आश्रय आमकां तूं सदैव सदैव पाळ जगुशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत जावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो स्वर्गीचो बाप तुमकां दितालो आपले बापा कडेन आमी मागता ते म्हाका पाव कर प्रत्येक तरान जायती पिडेस्त आसात जेजो तांकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्या टी ऑन म्हळ्यार चिरक्या भुरग्याक ताची भलायकी ताचें स्ट्रेस उणें जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या डॉल्टन ड्वायन डेल हांकां बरे सिकाप मेळचे खातीर लविटा क्लिटा हांचे कामांत आसात बरी सैरीक मेळचे खातीर मागोवन आसात विनय पिटर्स चियान्ना जेसिका लियाना जोहन सिल्विया हांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया ह्या वेळार देव तांकां वर्त तरान तांची भलायकी बरी करून दी तांचे ते संपूर्ण करून दी बऱ्या भलायकेन तांणी जियेत आसतना बरें सिकाप तांकां आपणावंक आनी त्याच प्रमाणे देवास्पणान जियोंक तांकां तो पाव करून दी आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशितांव
तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपया मरेले समझे संगता आश्रय तो सदे अंसदे पाळजे क्वेश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजात तुझे हांव पातयेता ये म्हज्या जेजो तुवें सांगाय सतत तुका सांगता सर्ग आनी संसार सरात पूण म्हजे उतरां सराशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. दोगांक बरी सैरीक मेळोंक तेगा भुरग्यांचे तेणें पाव जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी तांच्या जिवनांत बरेंपण आपणावंक आनी त्याच प्रमाणे प्रायवेट सोसायटी इन्वेस्ट केले पयशे फाटीं मेळचे मागोन आसात. युवकान इलेक्ट्रीक सिगरेट सोडच्या पासून मागोन आसात. एकल्याचें काम परमनंट जावच्याक मागोन आसात. दोगांचे बेनिवारंक आनी त्याच प्रमाणे शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्याक घरांत समाधान मेळच्याक आनी त्या प्रमाणे दोगांचे पोटाची दूख गूण जावच्याक मागोन आसात. तांच्या सांगता नीता एप्रोचिन वॉल्टर जेरल्ड मारिया प्रेसी गारन लेनन रोनाल्ड आनी सूरज हांचे पासत आमी मागया. तांची गरज सगळी बापाक कळीत आसा. पात्र पियद्वारे तांकां जाय जाल्लें लाबोवन दी. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज अमकें हांव तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपया मरेले समझे संगता आश्रय आमदा तो सदे अंसदे पाळ तुजे कुशन जेजो भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पियांगा ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजात तुझे हांव पातयेता ये जेच्या पवित्र काळजात कष्टातल्या दैतायेन सरावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पातक्याचे तुझी काकूर दाखय तुझे आमची मोवाळ वैर्याच्या केस आणि दुर्लभे काळजा मारी पात आम्ही तुझे लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय. नमारणे काकुरीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी मागता. आमी परदेशीचे पडका या जगाच्या कोणात असता अस्कार उसकार सोड आमी तुका अर्दान करता. तर आमच्या सगळे हे तुझे काकुरीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझ्या कृष्णाचे देव पाळ जेजू आमकां दाखय ये दाळी ये मोगराळी ये दुलबे ओंकार मरिये. साम जुजे जेच्या पस्क्या बापा आम्हा पसत विनंती कर संपियो आम्हा पसत विनंती कर संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसत विनंती कर संपियो बापा कलत जावची येल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर कष्टान वरान तिरासान सांभाळल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर फ्रांसियासीच्या पाटलाव धरा आम्हा पसत विनंती संपियो कर कपजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पसत विनंती संपियो कर समेच्या पाशाच्या गाणे नटयलेल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर करिसते भक्तीन भरलेल्या आम्हा पसत संपियो विनंती कर कुंसाच्या सक्रामेता मुखान बापाचे काकू दाखयल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पसत विनंती संपियो कर मगनान तिरसान सांभाळल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर सौर्या जगा आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर आत्म्याच्या बाच्या गती वावरल्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर प्रेसांच्या भलायकेच्या दाईसा आम्हा पसत विनंती संपियो कर गरजेवंता तक्षण पावच्या आम्हा पसत विनंती संपियो कर कुलामार्त्यांच्या भरवशा आम्हा पसत विनंती कर संपियो आम्हा समेत तांच्या आदारान आम्हा पसत विनंती कर संपियो आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पाव जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित चिणिया कापणे देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेजान ख्रिस्त याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आणि पुनवरे आम्ही आमकां पाव जाल्या बेसांती रसणे रावण ख्रिस्ता सक्सेस जावन जियोंक आमकां जाय जाल्ली कृपा दी. आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांभाळो आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचे पांगो आणि तुमचे दया करो आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दोरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमचे मागणी पळादे करो आमेन. आणि सर्पद वेदाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन.
Suryo chandren dogor tumor kurpe sago Ailyam bali betong templa tuja Bapa darbaracha Yana bauda sangi varni down to ground Raya sirso characha सर्वांगी बापूरबाईचो स्वागत मागता देवांचे विस्तार आशीर्वादा पाद्रीबाईच्या वरत्या मजतीन आमकां लाभोवन दी चड आनी चड देवासपण आमचें वाडोवन दी आनी जायतो खरो संतोष आनी उल्हास भोगूंक तो तुमकां पावो करून दी मिसाचें बलिदान तेसवा खातीर आमी भेटोवचे जावन आसा आलिस डिसोजा तुज्या आत्म्या खातीर मायोला डिसोजा डॉल्फी बर्बोजा मायकल आनी बेनी पायस आल्बान आनी आयरीन पायस क्रिस्तीन आनी सिप्रियन बर्बोजा डोनाल्ड मस्करेनस हांच्या आत्म्या खातीर प्रदीप डिसोजा पाद्रीबेकार बलिदान सोनी आनी नोएल तशेंच प्रत्येक इरादेपाचो पाद्रीबे कडेन मागोन आसात आयरीन कर्नेलियो आनी कुटुंब आर्गां बलिदान आनी पॅट्रिक पिकाडोच्या आत्म्या खातीर आंजेला पिकाडो बेल्सी फेर्नांडीसाच्या आत्म्या खातीर आंजेला पिकाडो जॉबी चाकोच्या आत्म्या खातीर तेरेजा शंकराच्या आत्म्या खातीर एक भक्तीक आर्गां बलिदान पाद्रे पियो नावीन डी पावला आनी कुटुंब भो अपुरबाईच्या बऱ्या भलायकेंत सांबाळच्या खातीर प्रत्येक इरादो मुखार दवरता वानिता मोंतेरो बऱ्या भलायके खातीर इरादो मुखार दवरता ग्लाविया मोंतेरो पाद्रीबेकार आर्गां बलिदान सिंथिया मतायस सम आंतोनी आर्गां बलिदान निहाल आनी लाविना आर्गां बलिदान जायना आंतोनी आयवान आनी निहाल सेंट आंतोनी आर्गां बलिदान लाविना आनी निहाल सगळ्या कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर लाविना आनी आयवान पाद्रीबेकार आर्गां बलिदान मार्विन बॅप्टिस्ट क्रिस्टोफर मदर मौरी मायक आर्गां बलिदान पाद्रीबेकार आर्गां बलिदान आनी पवित्र आर्गां बलिदान एक भक्तीक सोमेच्या वर्त्या आदारान आमी मागया सोमी जें कितें आमकां दिता त्या वर्त्या आदारान आमी जिवन आसाव सोम्या तें एक जावन रावया यथेश्ट फळ दिवच्याक भक्तीन मिसाचें बलिदान माय मोगान पवित्राच्या नांवे आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मनीस मनशाक दुस्मानगाय मागोन घेता कित्याक आमी बोवा पुरबायतरान देवाच्या सुरपान आनी सारक्यान ताणें आमकां रचल्ले आसता एकामेकाक मोगान आनी मायपासान आमी लेखच्या खातीर आमकां तशें रचलां ताच्या बदलाक आमी मोसोर म्हळ्यार मासोर आनी तो सोर आमच्या थंय रिक्त आसतना आमकां एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक जागना त्या देखून आज आमच्या समाजान जावं दी आमच्या क्रिस्ती समर्थेन जावं दी बरें हेरांक जाता आसतना आमी कुशाल बरी जायना संतोष बरी जायना समाधानान बरो ना उत्तेजनांत तांकां अप्रिशिएट करिना कित्याक हेरांक बरें जातना म्हाका भितरल्या भितर कितें करवणगी ताच्या बदलाक हेरांक बरें जातना तांकां आमी वर्त साकार दिवन उत्तेजन दिवन तांच्या बरेपणान आमी भागीदार जावन संतोष बरी जावंक जाय हेरां वायटाक वेता आसतना आमी मोगान तांकां तितून पाटीक खऱ्या वाटेक हाडूंक पेसाडूंक जाय म्हणलो वर्तो संदेश आयचो वांजेलो आमकां दिता त्या देखून देवा लागीं आमी मागया मोगाचें न्हू तशें जाल्यार काळीज आमचें जावं दी तशें जाल्यार मन आमचें जावं दी आमी फकत म्हजें कुटुंब म्हजो घोव म्हजी बायल म्हजीं भुरगीं म्हूण बसच्या बदलाक समाजांत आमी एक जावन जियेत आसतना आमचे क्रिस्तांव समर्थेंत जें कितें उणेपण आसा म्हूण लेखच्या बदलाक बरेंपण आसलें उखोवन धरून त्या प्रमाणे आमचें जिवन अपुरबायचें करूंक पेसाडया उणेपण आमचें थंय आसा वय सोम्या पूण तूं तें भरतेकान दितालोय परत आमकां एक भोव अपुरबायचें काळीज दी कालते जिवान जियोंक कालतेपणान आमी सुकोन पडल्या वेळा तुज्या लागीं धांवोन येवंक आनी एकामेकाक मोगान ती दिवंक जाय जाल्यार सर बरेंपण आमचें थंय तूं रस ह्या मिसाच्या बलिदान वर्त्यार पात्र घेवंक आयती जावन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजरगांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान संकाल मगे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर राजा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वप्रथम देव आमचे काकूत करूं आमचे बातकां बगसून आमकां सृष्टाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत. प्रार्थया सर्पद आणि सजनाच्या देवा तुझ्या दैविक कृपेन तुझ्या जगा संपियो तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय असे ताच्या मिसांद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दायमाय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशोंत एकवटावन रावंक आनी संतोषान ताच्या महिमेन वांडिले जावं आमकां पावक कर. आमी मागता आमच्या तुझे पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या जगपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसा उपरांत सर्वेस्परान म्हाका आयकसारके व्हडल्यान मुळे शहराची केस्तेर लागीं पावल्या. हर एकलो आपापल्या हातांत नासाचे हत्यार घेवन येवन तेन्ना उत्तेरेक फुडो करून आसलेल्या वयल्या दरवट्यावन 6 जण दादले आयले. हर एकल्यान आपापल्या हातांत मारेकार हत्यार घेतिल्ले. तांचे मदें सनी उस्तरां नसलेलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या कमराक लेखकाची तैली बांदिल्ली आसली. ते भितर सरले आनी पितळचे वेदी बगलेक रावले. खेरुबांचेर आसलेली इस्रायलाच्या देवाची महिमा वयर सरली आनी मंदिराच्या हुमरार रावली. सर्वेस्परान सनी उस्तर नेसलेल्या आनी कमराक लेखकाची तैली बांदिल्ल्या मनशाक आपयलो आनी ताका म्हळें शहरांतल्यान आख्या जेरुसलेमांतल्यान वच आनी तांतून केल्ल्या सगळ्या कांटेलाच्या करण्या पसत रुदान आनी विलाप करता तांच्या कपालार एक खुणा कर. ताणें म्हाका आयकसारके हेरांक म्हळें ताचे फाटल्यान शहरांतल्यान वसा आनी जिवेशी मारा. कोणाचेरी दयाळ दिश्ट घालिनाकात. कोणाचीच काकुळट करिनाकात. म्हाताऱ्यांक युवकांक आनी युवत्यांक भुरग्यांक आनी स्त्रियांक जिवेशी मारा. पूण खून आसलेल्या कोणाकच हात लायनाकात. म्हज्या मंदिरांतावन सुरू करा. तांणी मंदिरा मुखार आसलेल्या म्हाताऱ्यांक जिवेशी मारून आपलो संहार सुरू केलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें मंदीर बसटाया आनी आंगणां मोडयांनी बरा. वसा ते भायर सरले आनी शहरांत तांणी संहार केलो. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा मंदिराच्या हुमरा वयर भायर सरली आनी केरुबांचेर रावली. केरुबांनी आपले पाकाटे उबारले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते धरणीतावन वयर सरले. ते वयर सरतना तांचे बगलेची सक्राय वयर गेली. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंतीच्या दरवटेच्या प्रवेशद्वारा कडेन ते रावले आनी इस्रायलाच्या देवाची महिमा तांचे वयर आसली. हांवें केबार न्हंयचे देगीर इस्रायलाच्या देवा पंदा पळयल्ले प्राणी एसते आनी ते केरूब म्हूण म्हाका कळीत जाले. हर एक प्राणियांक 4 तोंडां आसलीं आनी 4 पाकाटे आसले आनी तांच्या पाकाट्या पंदा मनशाच्या हाता सारके हात आसले.
तांची तोंडां हांवें खेबर न्हंयचे देगेर पळयल्ली त्या तोंडा सारकी दिसतली. हर एक प्राणी शीदा मुखार वेत्याली. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. थंय सगळो संसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे म्हणयारपण आमचे ताबेन सोड दिला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुज्या आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगात आपोवन व्हर. कित्याक एक पिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसोन रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकां आयकना जायत जाल्यार ही सगळी सांगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनबडता बरी वा सुंकागारा बरी म्हण लेखून ताका सोड सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमच्या भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितालो. जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जंय दोग या तेग म्हज्या नांवी एका मनाचे जावन मागतात तेन्ना ताणें मागलें तांकां मेळटलें. चड हांवें उल्लेख दिवचे म्हूण कांय गरज ना. कित्याक म्हळ्यार आमी आज आमच्या जिवनांत पळयता जाल्यार
एकादोळा आम्ही मागलो एक इरादो तो संपूर्ण जायना तर ताका कारण इतलेंच आमची मनां विविंगड. आमी मागता वय, आमी येता वय, आमी सांगता आसा वय, आमी बागेता वय, पूण आमची मनां एका काळजाची जायन मनां आनी एक काळी एक जायन करीत आमी मागले आमकां मेळचें ना. आमकां सर्तीक उल्लेख कांय गरज ना. द रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग because we don't become one minded and one hearted. त्या देखून सिंपल आमकां एका मनाची आनी एका काळजाची जावच्याक आसल्यो अडकळी आमी सक्रामेंताद्वारे काण उडोवंक जाय. त्या देखून हेरांक बोट जोगच्या बदलाक पयले आमीच कशी आसा म्हूण आमचेतल्याक आमी पळोवया. हेरांक बोट जोगून आमी आमचो विभाड करच्या बदलाक आनी तांचे नांव विभाड करच्या बदला आमच्या भितर या आमी बरी जावया. आमचे बरें निदर्शनाचे जिवीत हेरांक बरें करूंक शकतले. आमेन. ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा तुझ्या सेवका संपयो सौगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमेक आम्ही भेटवचे बलिदान आमकां सुटण्याच्या जिवितावर पावू. आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बाप्पा सर्वत्र आणि सृष्णाच्या देवा सर कल्याण सत्य आम्ही तुका देन वाचोवंक फावो. हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझ्या आनंद शब्दाने तुझ्या सगळ्या मनशाकुळेचे रचन करता असताना तांच्या उदार खातीर तुझ्या क्लास पुता तुवें संवसारात धाडलेलो त्या पुताचो संपादन वर्तो मेकलो आणि ताच्या वर्त्या जिवनाद्वारे आपणाक सुम्याक समर्पित करून एक करी बली जावन ताणें ताका अर्पेलो. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचो सदाळ बाळ निरंतर गायता तुझे मुखार.
बापा करस तो पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या सुखशेने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कोड तुमच्या बसत समर्पणची. तेच परिचोण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी कराचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या बसत आणि सुमेस मनशा बसत तें वाळवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to ya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या चड वंडारा आमची आणि पुन्हा जॉन म्हणा स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उडा आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पिटपाल आमचे गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दाय कर पूण आमी मागता. सोम्या तुज्या वर्त्या मोगांत कशें पाद्र पियो बरयलो गे तसो मोग आमच्या काळजान बरोवन अमतांच्या मापान उमाळशें कर. सोम्या आमकां तुज्या मोगाची आपुरबायेची संतोशाची समाधानाची भावार्थाची भुरगीं कर. ओंकार मरे देवाच्या माये सांगती बघ्या देवदूता कमानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसिजो साम फ्रांसीस साम पाद्र पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे महिमा गो आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सोम्यान सदांच ताच्या वत्या मोगान बरोवंक शिकयलेले ते प्रार्थना भक्तेन सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या बागाड्यांच्या सोडून दार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान केला आमकां तुझ्या उदार काकुळीन सर पात काल्ली सुटे आनी सरा कानाल्ले वाचय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी ताणी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ओमगच्या बाबेनो पळे आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त खंय दोग्यात एक बोबडटांत एका काळजा मनांत म्हजे कडेन कितें मागता तें हांव ताका दितलो म्हणलो स्वामी असो अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी स्वाम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा ससने जिविताच्या काळात तू आमकां नदशी केलाय
संपेवच्या आदर्श आमी घेऊ आणि आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा देऊ आणि आमच्या भाव बहिणीच्या सेवेची जीवन सर करपा दे म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. मग छपा बेडीन सर कपजीन प्रार्थीच्या नावे आभार मानता तुम्ही व्हडा संख्यान या पाद्रीबाईच्या देवास्पणाक हजार जाल्यात विस्तार आशीर्वादाने देव तुमकां बरोवन दी तुमच्या काळजाची भोगना आणि काळजाची अत्रेक संपूर्ण जावच्या पाद्र पियो आमच्या खातीर विनंती करून दी आणि कोणा सकडी बरी भलायकी मेळोंक आसा ती भलायकी फावो जावं दी म्हूण पाद्रपियोच्या मजतीन आमी मागया पाद्रपियोची परब आमी आचरण करतले सप्टेंबर 23 सोमारा येता ताच्या परत्या मजतीन आणि ताच्या देवास्पणान बरोवंक पाद्रपियोचे 9 सप्टेंबर 14 तारीख सोनवारा आरंभ जाता मोगाचें नोव्याच्या दिसांनी हांगा 15 मिनिटां आराधना आसतलें ताचे उपरांत 9 ताचे उपरांत संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें हर एकल्याक तिळसूंक तुमकां आमी विनंती करता देवाचे विस्तार आशिर्वादा मागून वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार सुम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्गांनी संसार सुम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि आमची बोब तुझेशी पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो सरपदेत आणि मगळा बाप्पा तुझ्या वर्त्या देवस्पणांत आमी भरता आसतना आत्मे गटयक जाय जाल्यार खाण तुवें दिलाय शारिरीक वड्यांत आमकां पसता आसतना वडा सेवले आमी सर्व एका काळजा एका मनाची जावन त्या वडाच्या वर्त्या मजतेन आमची पिडा शिडा सगळे गुण जावं तुझे सांगत आमी जिवोवंक जाय जाल्यार सर करपा तूं आमकां दिता आसतना आमचे कुटुंबां आमचे वैयक्तीक जिवन आमचे सेस समार बऱ्या तरान सांबाळूंक तुझ्या वर्त्या मजतेन आमकां बळ आनी आपुणाचे तुझे आशिर्वाद घाल बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
पाद्र पियो आमकां सोद विनंती कर भगेन कुसाचे कुरवेन नेवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.